रोड मेन रोड आम्ही म्हणून गाव असतात आमने रोड आहे फोटो झाले सो डायरेक्ट एक तो नेटवर्क में है ना चले आम्ही आहे आता ओके फाटले विधानसभेचे आमचे सॉरी असेंब्ली सेशन जाला तेन्ना आमचे आमदार उलयल्ले बाब यांची तसो आमचो क्रूज उलयल्ले आख्या गोंयभर हिल कटिंग जाता तेजे वरेन आनी सीएमानी आश्वासन दिल्लें कितें आपणाक तुमी रिपोर्ट करा आपण तालाट्याक रिस्पॉन्सिबल करता मग आयज आमी आहा धारबांदोरा ह्या वाठारांत आनी हिंगा कितकोन कटिंग जाला विदाउट एनी परमिशन्स हे तुमचे मुखार आमी हाडपा आयले जावं ही झाडां डॅमेज केले कितकोन झाडां फाटल्यान आहा झाड कातून उडयलें कितको कटिंग केला हे सगळ्यांक तुमकां दिसती पडटा तर हांव मागता बाब वेंजी आमचो आमदार मुखार सांगपाक आज आम हे कॉन्स्टिट्युएन्सी धारबांदोरा हे जाग्यार येयल्ले आहे आणि चोयल जाल्यार हो आख्खो दोंगर कातोला झाड कातुलें आणि काल पेपराचेर येयला की टीसीपी मिनिस्टरान सांगला की 25 लाख फायन मारलो म्हणून सो एक तें जालें दुसरे चीफ मिनिस्टरानूय सांगलो आहा की कोणूय हिल कटिंग कोता कोणूय एनवायरमेंट डॅमेज कोता तेका स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले थिंगा तालाट्याक आम रिस्पॉन्सिबल करतले जे ऑथॉरिटीज आहाय तांकां आम अकाउंटेबल करतले सो आज दिस इज द रायट मोमेंट जे तुम्ही 2 दीस पयलीं सांगलो आहा मुगे मागणें टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या मिनिस्टराक की तुवें ताबडतोब 25 लाख पयलीं सद्या एक फायन मारची ताबडतोब फायन मारची एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आहा तुगे एक्शन चोवपा जाय कित्याक एनवायरमेंट मिनिस्टरान चिकाले असोय कोण दोंगर कातलो आहा आतां तूं कितें करतलो हिंग दुसऱ्यान दोंगर काडटलो तुका जातलें एक्शन घेवपाक एनवायरमेंट मिनिस्टराक एक्शन जर ह्या दोंगराचेर घेवपाक जायना जाल्यार एनवायरमेंट मिनिस्टराक देंवोवपा जायो ताकी ही इज अनेबल टू गिव जस्टीस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट हे चीफ मिनिस्टराक मुगे एक मागणें सेकंड चीफ मिनिस्टरान जे भाशेन सांगितलां हे जे ऑथॉरिटीज आज आहाय रिस्पॉन्सिबल हे जे इल्लिगल जाल्लो आहा आतां इल्लिगल आनी लिगल दोंगर कातोरप इज इल्लिगल दोंगर कातोरपा जायना सो लिगली परमिशन कोण दिवपा जाता कोणाच्यान दिवपाकूच जायना सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिगल हिल कटिंग म्हणटा ते एनवायरमेंट मिनिस्टरान एक आपल्यागेले चिकाले गांवांत थिंगा वचोन लिगल हिल कटिंग म्हणटा तो कॉन्सेप्ट कॉमेस केल्लो देर इज नो लिगल हिल कटिंग यू कॅनॉट कट द हिल आनी आज हे जाग्यार म्हाका स्वता भरपूर आज एनवायरमेंट डॅमेज जाल्ली आहा भरपूर झाडां हे केल्ली आहा इट इज इम्पॉर्टंट दॅट टुडे all the people of Goa are watching the decision of the chief minister, the decision of the TCP minister to ensure that this is being done. 14 तारखेर म्हाका दिसता ऑगस्टाचेर डेट करेक्ट आसा 14 ऑगस्टाचेर हेच जाग्या वयलो रिपोर्ट गोमंतकाचे आयिल्लो आनी गोमंतका जो कोण रिपोर्टरान हो न्यूज हाडलो भायर कितका म्हळ्यार काल ऑर्डर भायर सरल्या तागे बायल म्हाका होमगार्डा डिपार्टमेंटाक काम करताली ते ट्रान्सफर मारल्या फ्रॉम पोंडा टू मारगांव इफ आय एम करेक्ट कितें चल्लां कितें दाखोवपा सोदता मुगे रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टराक प्लीज टेक बॅक दॅट ऑर्डर तुका जरी तरी खबर ना अशें म्हाका दिसता कोणे तरी डिपार्टमेंटांतल्यान ही ऑर्डर काडल्या अशें धरया सो ही डिपार्टमेंटांतल्यान जी ऑर्डर काडली कित्याक लागून काडली ती खबर ना पूण
हे रिपोर्टरागे बायल ती जे कोणी हे एक्सपोज केल्ले तू तेगे ऑर्डर परत बॅक घे आणि ते आहलो थिंगा धाड. दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट स्टेप टू शो दॅट द चीफ मिनिस्टर इज नॉट बायस्ड. चीफ मिनिस्टरागे हात नासलो हितू, सरकारागे हात नासलो हितू ते ट्रान्सफर करपाक, आणि इट हॅज हॅपन्ड बिकॉज ऑफ वॉट एव्हर रिझन. सो टू प्रूव्ह दॅट यू आर नॉट इनवॉल्ड यू नीड टू टेक दॅट बॅक ऑर्डर. ऑर्डर परत दिवपाची गरज आहा. हिंगा ओ दोंगोर कातोल तेजी अकाउंटेबिलिटी जाय, हे परत रिस्टोर करपाचें जाय. आणि वन स्टेप अहेड द बीजेपी सरकार हॅज टू गो अँड मार्क दिस एंटायर एरिया विच इज डॅमेज एज नॉन डेव्हलपमेंट झोन, स्पेशली सीज ऑफ कोरिया या नॉन डेव्हलपमेंट झोन कोराय, तेन्ना मेसेज विल बी क्लियर. आणि आज हो जो दोंगोर कातोला हे जे हिल कातोला शूड सेट एन एक्झाम्पल दॅट वायनाड असले सिच्युएशन जाय ना जावपाक आम्ही हे मेजर घेतला. So this Dongor should be an example to all and everybody in Goa who is going to cut hills in the future, who are cutting hills, including the environment minister who has cut his hills, that Goa is not going to tolerate. आणि हे जर जायना जाल्यार हे सरकारार वॉर्निंग आम्ही प्रत्येक हिल कटिंगा जाग्यार आम्ही वयतले, खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं दी. वी विल गो, आम आदमी पार्टी, आमगे कार्यकर्ता, आमगे ऑफिस बेरर्स, वी विल गो टू एव्हरी हिल that is been cut. Everything that we have spoken in the assembly, and we are going to keep on hitting on this environment issue. मागीर आमकां ब्लेम करू नाकाय की हो इंटरनॅशनली स्प्रेड जाता की गोंयचे सरकार is not interested in protecting the environment. We will make sure we will go and touch every hill that is being cut in Goa, across Pan Goa, to make sure that we show people that we are here to save the environment. आमकां आज ही जमीन साल्वा करपाची गरज आहा. आमकां आमगे नद्यो न्हंयो सगळ्यो साल्वार करपाची गरज आहा. आणि हे जर साल्वार करतले जाल्यार आम आज मुखार सरले, आणि वी आर गोइंग टू फायट दिस बॅटल विथ द गव्हर्नमेंट. अँड द गव्हर्नमेंट नीड्स टू सपोर्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट गोवा अँड गोवन्स इंटरेस्ट एट लार्ज. सीएमान सांगलेलें की हिल कटिंग कोण करता पळय तेंचेर कारवाई करतलो म्हणून. हांगा जे पळय हिल कटिंग करता ते एजंट आहा पळय ते म्हणटा आमी सीएमालेच मनीस. सो लोकां मध्ये कन्फ्युजन जाल्लें आसा. हे भंय अचोय हे ते फियर सगळे जे काम चलता आपण सीएमागे मनीस म्हणटा. आज सीएमान क्लियरली सांगपा जाय की हे जे कोण केलो तो आपल्यागे मनीस न्हू. सो दॅट क्लियर मेसेज वचपा जाय. टीसीपी मिनिस्टरान क्लियर सांगपा जाय बाबा हो आपल्यागेलो मनीस न्हू. फॉर्म 114 घोडे कोण लोकला नावाचे आसपाक शकता, पूण तो लोकलान हे काम केलें ना. हे काम केलें ते कोण जाल्यार एक बिल्डरान या कॉन्ट्रॅक्टरान काम केल्लें. आज क्लियरिटी दिवपाची गरज आहा, सरकारान सांगपाची गरज आहा की हे सरकारागेले हात ना हितू. सीएमान क्लियर येवपा जाय that he is not involved in this and he has to take action, because 2 दीस पयलीं ताणें सांगलें प्रुडेंटा हेडॉनाचेर ताणें सांगलें की अशें आपण एक्शन घेतलो, कोणी कितें केलें जाल्यार. सो प्लीज प्रूव युअर एक्शन नाव. बीजेपी पार्टीक मुगे एक मेसेज तुमकां गोंय साल्वार करपा नाका, तुमकां एनवायरमेंट प्रिजर्व करपा नाका. प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी नीड्स टू ऑल्सो आन्सर. हो दोंगोर कापलो तो तुमगे कोणागेलो हात आहा, बीजेपी पार्टी गेलो कोणाचो हात आहा, येस ऑर नो. सायलेन्स मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग. तू जर होग रावलो, बीजेपी पार्टी होग रावली, दॅट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग. यू विल नीड टू रिप्लाय. अँड इफ तुमगे हात ना जाल्यार तुम ताबडतोब एक्शन घेवपाची गरज आहा. त्या रिपोर्टरागे भायले तुम्ही ती ऑर्डर हे केली परत रिवोक करून ते परत बॅक हाडपाची गरज आहा. दाखोवपाक की तुम्ही सिन्सियर आहात, तुम्ही हितून गोलमाल करपाक तुम्ही इन्वॉल्व ना म्हणून दाखयतलो जाल्यार दीज आर द मेजर्स. आम्ही फॉलो अप करतले तुमकडे. हांव एज अ एमएलए ऑफ द बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी हे हिल कटिंगा इश्यूचेर हांवूय तुका लेटर घातलो की हांवें विजीट केल्लो, ही डॅमेज चोयला, हेच पिक्चर लायतलो आणि ऑफिशियली तुका हांव लेटरूय दितलो सो दॅट यू टेक द नेसेसरी लिगल एक्शन. सो हिल कटिंगाक लागून जे एक्सपोज करतात त्यांचे रिपोर्टरांक ते सध्या टार्गेट करता, रिपोर्टरांक गव्हर्नमेंटाचे कोण एमएलए मिनिस्टर. सो तुमकां कितें दिसता की हुकुमशाही वी स्ट्रॉंगली कंडेम. ही हुकुमशाही न्हू, हे सगळें बंद जावपाचें गरज आहा. आज सगळो लोक पळयता, सावंडे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आख्खो लोक पळयता. सावंडे बुडटले जोरी तरी तुम जोरी तरी आज भाय सरनाय, तुम जोरी तरी आज एकठांय रावनाय. असले दोंगर सगळे कोसळतले. कोसळोन उदक तुमगे गांवांत येतलें, गांवांत बुट्टी येतल्यो, सगळ्यो न्हंयचें उदक भायर जातलें आणि वायनाड केरला जालें तशें सावंडे जातलें. तुम जोरी तरी आज एकठांय जावनाय, तुम जोरी तरी आवाज उठयनाय जाल्यार तुमगेली घरां काबार जातली. ही मुगे मेसेज सावंडे मुगे भावा भयणांक